उगडापण पुस्तकांतले वाचप. तेदवा सर्गीन थावन देवदूत देंवन येता तो हांवें पळयलो. ताच्या हातांत पाताळाची सावी आनी व्हड एक सांकळी आसली. ताणें त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 वर्सांक सांकळीन बांदून घालो. आनी शेकी देवदूतान ताका पाताळाक शेवटिलो आनी पाताळाचे दार धांपून ताचे वयर मोर मारली. 1000 वर्सां पर्यान त्या महासर्पान खंयच्याच जनांगांक आड वाटेक व्हरिनाशें ताणें अशें ताका पिचार केलो. त्या वायद्या उपरांत त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोवंक आसा. उपरांत हांवें थोडीं सिंहासनां पळयलीं. न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले. जेजूक साक्ष दिवन देवाचें उतर परगट केल्ले खातीर शीस कापल्ले तांचे आत्मे हांवें पळयले. तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातल्ले. तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपलार वा हातार घेवंकी तांणी इन्कार केल्ले. ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्ता सवे 1000 वर्सांभर तांणी राजवडकी चलयली. उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखलीं फोळ्ळन गेलीं आनी नपयस जालीं. मेल्लीं व्हडां आनी ल्हानां सिंहासनांचेर उबे आसलेलीं हांवें पळयलीं. तेदवा पुस्तकां उगडलीं. शेकी आनीक पुस्तक उगडलें. हेंच जिवंताचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी भरून घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची झडटी जाली. दर्यान आपणासवे आसलेल्या मेल्ल्यांक सोडून दिलीं. उपरांत मोर्नान आनी पाताळान आपणासवे आसलेल्या मेल्ल्यांकी सोडून दिलीं. हर एकल्याची ताच्या ताच्या कृत्या प्रकार झडटी जाली. तेदवा मोर्नाक आनी पाताळाक काडून उज्याच्या सरोवरांत उडयली. हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मोर्न. जांचीं नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत नांत तांकां काडून ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली. दर्योय नास जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखलें. होरेताक मेळोवंक वेचे होकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयले देवा थावन देंवन येतालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आबळे मनशांमदें देव बिडार करता. गिरबुजांक लेगून मेळटा बिडार आनी पाकोळ्यांक आपली पिलां दवरूंक गोंठेर. तुज्या वेदी लागीं दळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. श्लोक. आबळे मनशांमदें देव बिडार करता.
निरंतर तुझे स्तुती करून तुझ्या घरांत रावतात ते भागी. जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जीं आपले काळीज यात्रेचेर दवरतात ती भागी. श्लोक. आपले मनशा मदें देव बिडार करता. बालसामाच्या फालक्यांतल्यान उतरून वेताना 3 ते झरीसो जागो जायशे करतात. पयलो पावस ताका आशिर्वादांनी नेसयता. दळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हजे मागणे आयक. जाकोबाच्या देवा, खाण दे. श्लोक. आपले मनशा मदें देव बिडार करता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली. अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया. तांकां आंकड्यो फुटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतास. देवाचें राज्य लागीं पावला म्हूण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. देवाचें उतर हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता.